इब्रानीचे दुसरें पुस्तक 4 अध्याय 1 वाक्य. प्रवादाच्या पंगडाच्या एका प्रवादाच्या विधवेन एलिशा लागीं येवन म्हळें, म्हजो पती तुजो सेवक मेला, तो देवबिरांतसो मनीस म्हूण तूं जाणाय. पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगां पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला. एलिशान तिका विचारलें, हांवें तुका कशें कुमो करूं? तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण म्हाका सांग. तिणें ताका जाप दिली, तुज्या सकरणी कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना. ताणें तिका म्हळें, वच आनी तुज्या शेजारां कडचीं आयदनां हाड, जितलीं तुज्यान हाडूंक जाता तितलीं. उपरांत फाटीं येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्यां फाटल्यान घराचें दार धांप. सक्कड आयदनांनी तेल ओत आनी तेल भरलेलें हर एक आयदन देगेक दवर. तिणें वचून तशेंच केलें. तिणें आपल्या आनी आपल्या भुरग्यां फाटल्यान दार धांपलें आनी आपल्या भुरग्यांनी दिल्ल्या आयदनांनी तेल वतलें. सक्कड आयदनां भरतस तिणें आपल्या पुताक म्हळें, म्हाका आनी एक आयदन हाडून दी. ताणें तिका जाप दिली, हांगा आनीक आयदनां नात. तेन्ना तेल दिवचें बंद जालें. तीं देवाच्या मनशाशीं गेलीं आनी ताणें तिका म्हळें, वच तेल विक आनी रीण दिल्ल्या मनशाक पयशे फारीक कर. जें कितें उरता तें वापरून तुवें आनी तुज्या पुतांनी दीस काडूं येत. देवाचें उतार हें. फाटल्या साबार दिसांत आमी पवित्र आत्म्या विशयांत आमी ध्यान करनंत आसा. आनी आयच्या दिसा आमी ध्यान करता ह्या आमच्या आयदनांनी कशें पवित्र आत्म्याक चड क्रियाळ रितीन बरोवंक साध्य गी म्हणल्या विशयांत आज आमी एक चिंता आटयतले. आमकां हर एकल्याकी मोन आसा बऱ्या रितीन पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन चड आनी चड बरो जाय म्हणून. आनी हांगासर आमी जें कितें आतां देवाचें उतार वाचलां तें एक सामान्य घटना बरी म्हाका आनी तुका दिसता. कित्याक म्हळ्यार 3रो अध्याय आमी आतां 4थ्या अध्यायांत वाचलें. 3ऱ्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता वो एलिशा व्हडल्या त्या गारायां कडेन बसोवन तो तीर्मान करता, तांकां एक सल्ला दिता. थंयसर आसले जुदाचो राय जेहोशाफाट, तशेंच इस्रायलाचो राय जेहोराम, तशेंच एदोमाचे राय, हे तिग राय आशिल्ले. आनी हे तिग राय एका झुजाक म्हणून वेतात. आनी झुजाक वेता आसतना, मोआबा विरोध झुजाक येता आसतना तांकां इतलें कश्ट जातात की तांकां खंय गेल्यार उदक ना. आनी थवळ तो राय चिंता, हे आतां आमी मरोंक वतो, मोआबाच्या हातांत पडच्या खातीर आमी कांय हांगासर आयल्या कोण ना म्हणून. आनी थवळ जेहोशाफाट म्हणटा राय, कोणी देवाचें उतार सांगचें आसलो कोण म्हणी नांगी. आनी त्या दाळा तांचे एकलो म्हणटा, आळे एलिशा म्हणलो एकलो आसा, ताजे कडेन विचारया. आनी एलिशा कडेन विचारल्या वेळार एलिशा म्हणटा, सर्वेस्पर देव सांगता तुमी हांगासर पोंडानीक जायत्यो कोंडा. कित्याक सर्वेस्पर म्हणटा तुमकां वारें वा पावस दिसनातल्यारय हें फलकें उदकान भरलेलें आनी तुमकां आनी तुमच्या बोकऱ्या हिंडाक आनी गोरवांक पिवंक उदक मेळटलें. पूण सर्वेस्पराक हें भोव उणें म्हूण दिसता. देखून तो मोआब घरांक तुमच्या हातांत घालतलो. तुमी हर एक कोट्या शाराचो नाश करतल्यात, फळांचे रूख परतयतल्यात, उदकाच्यो झरी बंद करतल्यात आनी सगळीं पिकाळ शेतां पत्रांनी भरतल्यात. म्हळ्यार जें कितें ताणें सांगिल्लें तशेंच घडटा. थेग येदो व्हडले राय ह्या एलिशा कडेन मायेत विचारतात. आमी वाचपाच्या उपरांतलें कडेन जावन आसा. थंयसर एक ग्रस्त स्त्री येवन तिका हाका एलिशाक रावोंक आनी जागो करून दिता. आनी त्या स्त्रीयेक भुरगो नातलो आनी ताजे उपरांत ताज्या घोव म्हातारो जाल्लो
आनी ताका जाय पडटा ताका भुरगें जावचें बरी वो एलिशा मागता आनी ताका भुरगें जाता. हांवें कित्याक सांगता म्हळ्यार एका गोश्टीन ध्येयग्राहांचें व्हडलें एक सवाल आनीक गोश्टीन ग्रेस्त स्त्रियेचें एक समाज आनीक हांगासर मोदें एका विधवेचें रिक्वेस्ट एक ती तेजी विनंती ती हाडून येता. आनी कितें विनंती हाडून येता पळया. ती विनंती हाडून येता म्हजो पोती तुजो सेवक मेला तो देवविरंतसो मनीस म्हूण तूं जाणाय. पळया देवविरंतसो मनीस तरी पूण तो औचित्य मेलो. आमी चिंता थोडे फावटी आमी देवविरंत जाल्यार आमकां कांय समस्या येना कोण ना म्हणून. हर एकल्याच्या जिवनांत समस्या येवचें सास. वो देवविरंतसो व्यक्ती आशिल्लो तरी पूण तो मेलो मात्र न्ही ताज्या बायल एखादा असले समस्या गे पळयत पुस्तक म्हणटा पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगां पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला. पळया तो एक भाग्यवंत मनीस आनी ताज्या पुतांक गुलाम करूंक म्हणून ताका रीण दिल्ले आयल्यात. जिवनांत मोगाचे न्हू समस्या येवचे सास. हांव आनी तूं कितलें भक्तीपणान जियेता तरी समस्या आमचे तावन पयस रावतात म्हणून न्ही. भक्तीपणान देवविरंतेन जियेल्ल्या वेळार तुमी उज्यांतले पाशार जाता आसतना उजो लागनातल्या बरें देव पळयता. उदकांतल्यान बुडोवंक जाल्या बरी जाल्यार बुडानातल्या बरी देव पळयता. हर एक कांती मकान तुका सर्वेस्पर देव रक्षण दिता. आतां हांगासर आमी पळयलें जाल्यार एक विधव एक सामान्य स्त्री आवाज दिले वेता आसतना ताकाय म्हत्व मेळटा. हांव हें कित्याक सांगता म्हळ्यार व्हडले समस्या जायचे म्हणून ना मोगाचे न्हू. आमचे ल्हान समस्यांक जाल्यार देव स्पंदन करता. सर्वेस्पर देव व्हडल्या विशयांनी मात्र समस्या परिहार करता न्ही. म्हजे आनी तुजे ल्हान समस्या जाल्यार त्या विशयान स्पंदन करणं म्हाका आनी तुका तो साप दिता. आनी हांगासर आमी पळयलें एलिशान ताका विचारलें हांवें तुका कुमो करूं येत कशें कुमो करयेत. ती म्हणटा गुलामाक करूंक आयला म्हणून. आनी वो प्रवादी म्हणटा हांवें तुका कशें करयेत म्हळ्यार पॉकेट काडून कितले पयशे जाय दिया म्हणल्यार बरें त्या टायपार उलोवन आसा. कशें करयेत त्या स्त्रियेन चिंतलें कोण ना कशें करयेत म्हळ्यार टप्पा काडून आका कशें व्हडल्या रायांच्यान इन्फ्लुएन्सांनी एक कडेन आडयतलो पयशे आनी टपाक करून म्हाका पयशे दितलो म्हणून ती काही खुशी जाली कोण ना. पूण सवाल दुसऱ्यांत आयलें. ताज्या उपरांत सवाल आयलें तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण म्हाका सांग. पळय कितले कसले एक सवाल. हांवें दिवचें कांय ना तुका. हांव कांय पॉकेट जावन दिता म्हणून न्ही या दुसऱ्या कडेन खाणून तुका दिता म्हणून न्ही. तुजे कडेन कितें आसा सांग. आनी तिसरी कितें म्हणटा पळया. तिसरी म्हणटा तिणें ताका जाप दिली तुज्या साकरणे कडेन तेलाची एक भरणी शिवाय हेर कांयच ना. पळया ती कशें सांगता पळय. म्हजे कडेन कांय ना आसची एक ल्हानशी तेलाची भरणी. इतलें सोडल्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आज म्हजे लागीं तुजे लागीं विचारल्यार सगळ्यांनी सांगचें कालें सांगचें कांय ना सायबा म्हणटा. कोणाडे विचार गे कोणाडे विचारलें कांय ना. कित्याक कांय ना म्हणटा आमी. आमकां आजचो सामासोचो दोंगर येदो व्हडलो आसा आनी आमचे कडेन जें कितें आसा म्हणल्यार नगण्य जावन आसा. म्हळ्यार तें दिसूंकूच दोळ्यांक दिसना. तिका त्या चेरक्यांक तिच्या पुतांक ते गुलाम करूंक व्हरूंक ते रीण दिल्ले व्यक्ती आयल्यात आनी एक बोत ती तेलाची सिसली खंयसर पुरो आनी त्या देखून ती म्हणटा म्हजे कडेन कांयच ना. हें उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमच्या समाजीन आमी सगळ्यांनी पळयता मोगाचें न्हू. म्हजे लागीं कांयच ना म्हणली जावप हांव आनी तूं साबार पोटी दिता. आनी ती म्हणटा म्हजे लागीं आसा तेलाची एक सिसली या भरणी. आनी ताणें तिका म्हळें वस आनी तुज्या शेजारां कडचीं आयदनां हाड. जितलीं तिका अजाप जावंक बरो. कांय एलिशा बरें उलयता कोण ना पूण ताका आयकूंक इल्ले कश्ट जातात गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें म्हजे लागीं आसची ल्हान एक भरणी तेलाची
खाली आयदनां खाल्याक उरल्या कडेन तो शेजाऱ्यां कडेन हाडची. म्हजे कडेन मुस्त आसा जाल्यार तातूंत भरून तांकां म्हणे दियेत. पूण म्हजे कडेन आसचें तें इल्लेशें आनी प्रवादी म्हणटा वचून शेजाऱ्यांकर वचो आनी कितलीं आयदनां मेळटा तितलीं हाडणे. मागीर पूण तो एलिशा मुंदोरसून सांगता जितलीं तुज्यान हाडूंक जातात तितलीं उपरांत फाटी येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्यां फाटल्यान घराचें दार धांप, सक्कड आयदनांनी तेल ओत आनी तेर भरलेलें हर एक आयदन देगेक दवर. फुडें हांगासर तो सांगता हाडचें मात न्ही खाली रिती आयदनां, त्या रित्या आयदनांनी तूं तेल ओत. तुजें आसचें कितलें? एक बोर न्ही इल्लेशें तेल. आयदनां कितलीं हाडणे ताई? कितलीं साद्या जातलीं तितलीं आयदनां हाडणे. थंय वचो येणे वचो सगळ्यांनी वचो आनी आयदनां हाडणे. आनी ह्या आयदनांनी तुजे लागीं तेल कितलें खाय ना इल्लेशें आसचें. पूण थंयच तुजे कडेन कितें ना म्हूण चिंताय, कितें तुजे कडेन इल्लें आसा म्हणटाय थंयच तूं वत आनी थंय जावन आसा मल्टिप्लाय जातलें म्हणून. म्हळ्यार मस्त वांट्यांनी सडटा म्हणून. आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमकां तशेंच भोगता मोगाचें मस्त पुटी आमी पळयलें जाल्यार आमचे लागीं कांयच ना म्हूण भोगता. कित्याक एक मनीस आर्थीक तरान ग्रेस्त आसूंक पुरो, आर्थीक तरान ग्रेस्त आसूंक पुरो, पूण कुटुंबा जिवीत ताजें बरी कश्टाचें जावंक पुरो. ताका कुटुंबा जिवितांत दुबळीकाय आसूंक पुरो. ह्या संबंदाच्या विचारान एकामेका संबंद दवरच्यांत ताका दुबळीकाय आसूंक पुरो. खंयच्यान ग्रेसकाय आसा? पयशांनी ग्रेसकाय आसा. पूण संबंद ह्या कुटुंबा जिवितांत तो अस्कत आसूंक पुरो. तेच प्रमाणे एका मनशाक मस्त जबाबदारी आसूंक पुरो. मस्त म्हळ्यार मस्त तो उद्दो हो उद्दो जाय तितलें आसूंक पुरो. तरी पूण ताज्या जिवितांत संतोश मस्त उणें आसा. संतोश मस्त उणें आसा. जाय पुरतो संतोश एकल्याक आसूंक पुरो, तरी पूण त्या व्यक्ती लागीं प्रभाव सुना. प्रभाव नो इन्फ्लुएन्स कांय करूं जायना. संतोशान आसा पूण खंय गेल्यार ताजें कांय काम जायना. तसलें म्हळ्यार हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार हर एक लागीं मकान तुका एका शेतांत आमी जाय पुरतें आमचे लागीं आसूंक पुरो, पूण अनेका शेतांत आमचे लागीं कांय ना. देखून हांव आनी तूं हर एकलीं ह्या संवसारांत आमी दुबळीं ह्या अस्कत ह्या आमच्या लागीं उणेंपण आसा मोगाचें. हें आमी पयलें हांवें तुवें वळखून घे जाय. एकल्याक जाय तितलें शिकाप आसूंक पुरो मोगाचें न्हू, तरी पूण ताका भलायकी ना जावंक पुरो. ह्या अनेकल्याक भलायकी बरी आसूंक पुरो, पूण ताका अनेक रितीचें उणेंपण दिसूंक पुरो. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आज हांव आनी तूं हें पवित्र आत्म्याच्या सकत चड आनी चड बरोवंक चिंता आसतना आमी चिंतचे नाका की म्हाका खाल्याक गरज. हर एकल्याकी ह्या संवसारांत जिवच्या व्यक्तीक म्हाका आनी तुका एका न्ही एका शेतान मोगाचें न्हू उणेंपण आसा. आनी हें उणेंपण वचपाचें जाल्यार केवल पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हांव आनी तूं भरिल्ल्या वेळार मात्र तें हांव आनी तूं ताजे वयर सैतेवून जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मस्त उदाहरण आसात. कितें आसा? जें कितें इल्लें आसा आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक इल्लें आसा थंयच वर्तें जाता. जेजूचे कडेन सांगतात सुमार 5,000 लोक आसा. आतां तांकां खाण जेवण कांय ना, तांकां आतांत हळ्ळें का न्ही धाडया. तो म्हणटा जेजू म्हणटा तुमचे कडेन आसलेंच दिया. आनी सीस म्हणटात म्हजे कडेन खंय आमचे कडेन खाल्या. आमचे कडेन आसचे 5 हुंड आनी 2 मसले मात आमी खालें करचें. जेजू म्हणटा जें कितें तुजे कडेन इल्लें आसा सर्वेस्परा देवान तें आशिर्वादीत केल्ल्या वेळार मल्टिप्लाय जाता. आनी 5,000 लोकांक थंयसर जेवण ताणें वंटलें मात न्ही, मागीर थंयसर उरलें. तेच प्रमाणे पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता देवाचें राज थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा एका सस्वाच्या खाणा बरें, सस्वाच्या बिया बरें. पवित्र पुस्तकांत सामातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 31वें वाक्यान आमी पळयता अनेक ओपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचें रास एका मनशान आपल्या शेतांत ओपुल्ल्या एका सस्वाच्या बिया बरीं. निजाकी तें बी सर बियां पळय गेलान पूण वाडटस सर जडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाचीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांनी गोंठेर बांदतात.
कित्याक हें सस्वाचें बी मोगाचें न्हू. सस्वाचें बी म्हज्या आनी तुज्या दोळ्याक एक बरी एक किसरा बरें दिसता, बरी एक ल्हानशें एका संगते बरें दिसता. एक 100 सस्वाचें बी आसलें आमी ताका केअर करना, ल्हानशें काळून जाता ताजें करना म्हणून. पयत पुस्तक समीन जेसो म्हणटा जें कितें तुका ल्हान म्हूण चिंताय पूण तें वाडटना तें येदो व्हडलो रूख जाता की सुकणीं समेत येवन थंयसर येवन आसरो घेतात. सुकणीं येवनी ताचेर आसरो घेतात. आस मुजे थंय आनी तुजे थंय, म्हाका आनी तुका बगूंक पुरो आमचे थंय खंय ना, कांय ना, खालें आसा म्हजे लागीं. मोगाचें न्हू, म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं जें कितें देवान दिलां जावंक पुरो तें इल्लें. केदाळा सर्वेस्पर देव आशिर्वादीत करता. तें हजारो वंट्यांनी सडटा, वाडटा आनी आमकां धदोशी करूंक शकता. आमकां धदोशी करूंक शकता. खंयच्याय क्षेत्रांत आमी पळया मोगाचें न्हू, आमकां जावंक पुरो धैर्य ना. मस्त जाणांक आमकां बगोवंक पुरो आमकां धैर्य ना. पूण इल्लें म्हणी धैर्य आसा न्ही गे, इल्लें म्हणी हांगा तो वो ती म्हणी येचे इतलें म्हणी धैर्य आसा. व्हडल्या व्हडल्या वागाक पळोवंक, या घुटमूट मनशाक पळोवंक आमकां भंय दिसता जावंक पुरो. पूण ल्हान ल्हान सांगतीनी म्हणी एक फेस करचे इतलें आमकां हर एकल्यांक धैर्य आसा. आनी हें धैर्य सर्वेस्पर देव आशिर्वादीत करतना हांव आनी तूं भिरांकूळ धैर्यादीक जाता मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं तकलेन मस्त बड्ड आसूंक पुरो. आस हांव आनी तूं चिंतूंक पुरो आमी बड्ड आमच्या तकलेक कितें केल्यार रिगाना. इल्ली म्हणी जाणवाय आमकां हर एकल्यांक आसा. म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक इल्ली म्हणी जाणवाय आसा. पूण ही इल्ली जाणवाय आशिल्ली सर्वेस्पर देव आशिर्वादीत करता आसतना हांव आनी तूं एक जाणवंत व्यक्ती जावंक शकता मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं आस ह्या समाजांत एक ल्हानशें व्यक्ती, खंयचे गोशरणांतलो व्यक्ती जावंक जिंदूंक पुरो. सर्वेस्परान आशिर्वाद केल्यार तसो व्यक्ती व्हडलो जावंक शकता. पयलींच्या त्या पयलो जाल्लो इस्रायलांत राय सावलो, तो भियान बिरमोत बथेना पोंदा बसयल्लो, ताका तितलें भियां आसलें. पूण सर्वेस्पर देव ताका विंचता, ताका राय करता. दावीद तांच्या सगळीं भावां पैकी तो निमाणो आनी तो मोठो जावन तो ल्हानसो जावन आसलो आनी तो शेळ्यांक सोरोंक गेल्लो. सर्वेस्परा देवान व्हडल्या ताज्या भावांक विसोंक ना. ल्हानशें कितें आसा तें मनशाच्या दोळ्यांक ल्हानशें म्हूण बगलें. त्या प्रवादी सामुएलाक बगलें, वो एक व्हडलो जिवाक पळयत आसतना तो जेसेच्या व्हडल्या पुताक पळयत आसतना तेंच कोण हांव चिंतलें. पूण सर्वेस्परान व्हडल्या कांय विसोंक ना, ल्हान खंयसर आसा ताका विंचलें आनी व्हडलो राय केलो मोगाचें न्हू, व्हडलो राय केलो. आज हांवें तुवें हें नियाळ कित्याक करचें म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या मोतींत आत्मीक दुस्मान सैतान केदाळे सांगता तुजे लागीं खंय ना, तूं निश्प्रयोजक, तूं वेस्ट बॉडी, तूं कुटुंबागत नालिसाय, तूं समाजागत नालिसाय, तूं खंयच्या क्षेत्राक गेल्यार तूं प्रयोजनाक पडनाय. जेजू सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, हांवें तुका दिल्लीं देणी आसात, हांवें तुका दिल्लीं फळां आसात. जर तर तूं म्हजे सशीन वेशी आनी त्या जें कितें तुजे लागीं आसा म्हणून तूं म्हजे लागीं मागशी ताका हांव आशिर्वादीत करूंक शकता. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार ती स्त्री तेल ओतता न्ही, तें तेल ओतता. केदाळा ती तेल ओतता, केदाळा फ्लो जावन तो सड आनी सड तेल भरलें. जर तर तिणें तेल तिजे कडेन दवरलें जाल्यार तेलाक मागलें जाल्यार मागून बसता आसली तेल तिंत. या आनी कालें करूंक तिणें चिंतलें जाल्यार कांय प्रयोजन जातना. केदाळा तें तेल ओतलें, सड आनी सड ओळोंक लागलें. म्हजे थंय आनी तुजे थंय मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका आनी तुका देवान दिल्ली आसा. हांव आनी तूं चिंतां, अयो तो व्यक्ती गी कितल्यो अजापां करता तो व्यक्ती, अयो तो मनीस गी भारी बरो पावरफूल, ताजे फाटल्यान आमी सगळां हांव आनी तूं धांवता मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव म्हणटा
म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे तुकाय पवित्र आत्मो आसा. तुजो आत्मो क्रियाळ जायचे जाल्यार चड आनी चड तो आत्मो तूं उपयोग कर. त्या आत्म्याचे सकत उपयोग कर. ख्या तूं चड आनी चड उपयोग करताय त्या दाडा ते चड आनी चड बळादीक सांग भोगता. त्या देखून आमी एसेकेल प्रवादाच्या 47 अध्यायान पळयता मोगाच्या न्हू. थंयसर एसेकेल प्रवादी कितें तो दृश्य देखता. ह्या वेळार हांव न्हू झरी येवची दिसता. त्या वेळार हांव झरी येवची दिसता आनी सुरवेक ती कितली आसता आनी वचून सोलोन येतना सुरवेचे कडेन केवल पांयांच्या सकयल घंटीक तितली सकयल्या फाद तितली मात्र आसता ताज्या. पूण आनीकय मुखार वचून पळयत आसतना ती पांयांच्या घांटी कडेन मुसर येता. आनीकय मुखार वचून पळयत आसतना ती पेंगटा कडेन मुसर येता. मागीर पळोवन येत आसतना गळ्या कडेन आनी जायंक उपयोंक जायना तितले न्हय जावन येता. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार खंयसर म्हजी आनी तुजे सकत हांवान तूं वळोवंक दिता. म्हजे थंय आसचें आनी तुजे थंय पळयतात म्हणजे सकत उपयोग करता. त्या दाडा चड आनी चड हांवान तूं सक्तेन भरता. आनी त्या देखून जिसून 5 नाणी 3 नाणी आनी 1 नाणी दिल्ल्या वेळार सांगलें एका नाण्याचें आसल्यार सांगलें एटलिस्ट तुवें म्हजें वाडीक म्हूण दवर येतालें. वेपार करचें सोड वाडीक म्हूण एटलिस्ट तुवें कांय म्हूण उपयोग करीत आसलें तुका आनिल्लें कांय म्हूण मेळटें. आज हांवान तूं म्हाका आनी तुका आमकांच आमी परिक्षा करी सारया मोगाच्या न्हू. म्हजे थंय आसच्या त्या पवित्र आत्म्याची सकत ती क्रियाळ तरान आसचें तें हांव उपयोग करता. गी कितल्या मट्टाक हांवान तो उपयोग करता. कितलें हांवान तो उपयोग करता. जर तर येदोळ म्हणसर आमी चिंतलें आमी केवल मागण्याक वचून बसल्यार पुरो. मागण्याक वचून बसल्यार पुरो. आमी केवल नव्यान केल्यार पुरो. पूण आज खंयगी म्हज्यान तुजें चिंता बदलीची. हांवें तुवें चिंतूंक जाय म्हजो आनी तुजो आत्मो तो क्रियाळ आत्मो आनी केदाळा त्या आत्म्यात हांवान तूं बरी सकत ती जावन उपयोग करता. त्या दाडा चड आनी चड ती सकत बोळादीक जाता आनी चड आनी चड सकत उपयोगाक पडटा आनी जायत्यांक ताजें तावन बरेंपण मेळटा. म्हजें आनी तुजें काळीस जिविताची सर. आमी मुन्याच्या पुस्तकांत 4 अध्यायांत 23 वाक्य पळयता. भोव जतनायेन तुजें काळीस राख कित्याक तातूंत आसात जिविताच्यो सरी. तुजें काळीस भोव जतनायेन राख कित्याक तातूंत आसात जिविताच्यो सरी. जिविताचें उदक न्ही मोगाचें न्हू. उदक जाल्यार आसलेंतल्यान आसता आसलें पूण जरी जर चड आनी चड उमाळून येता कितले ते वळटा तितले ते बळादीक जाता. त्या देखून म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसची ती जर ती वचूंक हांवें तुवें सोडल्याक म्हणलें सवाल. पासारूंक मुखार वचूंक सोडल्याक म्हणलें सवाल. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या 3 अध्याय 16 वाक्यांत आमी पळयता सांत पावल म्हणटा तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणात. म्हजे थंय आनी तुजे थंय आत्मो देवाचो आसा. पवित्र आत्मो आसा. हांव आनी तूं देवाचें मंदीर. कशें तें एसेकेल प्रवादाच्या पुस्तकांत पळयता देवाच्या मंदिरांत हांव न्हू तें उदक वळोवंक सुरू जालें. इल्लें 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 मुखार मुखार वयता आसतना व्हडलें एक समुद्रा बरी जावंक जालें मोगाचें न्हू. व्हडलो एक सरोवर जालो. म्हजे थंय आनी तुजे थंय देवाचो आत्मो आसा. ह्या आत्म्यांत हांव सकत हांवां तो वळोवंक आमी सोडटा. कशें त्या स्त्री त्या खाली आयदनाक त्याल घालनच रावली आनी त्याल घालनच रावली घालनच रावली घालनच रावली वळूनच गेली वळून गेली. म्हजी आनी तुजे थंय आसची ती सकत हांवां तूं वळोवंक दिता गी. हांवां तूं वळोवंक दिता गी म्हणलें सवाल. त्या देखून सांजोवच्या 7 अध्यायांत स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा 38 आनी 39 वळीन म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताज्या काळजांत हांव न्हू वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आपणाक सत मानतले आनी घेवंक आशिल्ल्या पवित्र आत्म्या विशयी जिजून अशें म्हळें. जिजून कितें म्हळें ताज्या काळजांत हांव न्हू वळत्या उदकाच्यो झरी रावच्या उदकाच्यो झरी न्ही वळत्या उदकाच्यो झरी. हांव आनी तूं मुस्तुपटी रावल्ल्या उदका बरीं जाल्या. त्या देखून आमचें कितें झर आसा म्हजे थंय आनी तुजे थंय ती हांवें आनी तुवें वळोवंक दिसय. आनी केदाळा ती वळोवंक दिता केदाळा ती एक व्हडल्या सरोवरा बरी जावं उपयोग पडटा. आनी
आनी पयत पुस्तकान पळयता कुरीन घरांक बरयल्या 2 पत्रांत 4 अध्याय 7वें वाक्य. उतरावरती पदवी आमचे तावन न्ही बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिरवें आमी मातयेच्या आयदनांनी वयता. खंयच्यान वयता मोगाच्या मातयेच्या आयदनांनी वयता. मातयेची आयदनां फुडकर घटनांत पूण त्या आयदनांनी आमी पळयता देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर ती सकत खंय तावन येता. ती सकत पवित्र आत्म्याची सकत हांगा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसता. काळजांत आसता. अशें जाल्यार एका कांय घटनांतल्या एका जिवांत ती सली वरती पवित्र आत्म्याची सकत म्हजें तें आनी तुजें तें आसा मोगाचें न्हू. आज हांवें तुवें कितें चिंत जाय. त्या वचपान आमी पळयत आसतना पयर पुस्तकांत थंयसर त्या व्हडलें मात्र न्ही पळयता आमी. तिणें वचून तशेंच केलें. तिणें आपल्या आनी आपल्या भुरग्यां फाटल्यान दार दंपलें आनी आपल्या भुरग्यांनी दिल्ल्या आयदनांनी तेल वतलें. कसल्या आयदनांनी तेल वतलें तें खाली आयदनांनी तेल वतलें. खंयच्यान वतलें तेल. जर तर त्या आयदनांत जाय तितलें आसलें जाल्यार तेल वचूंक अवकाश ना. म्हजें आनी तुजें आयदन खाली आसा गे म्हणलें सवाल. खाली खंयच्यान जाय आमचो हांव म्हजें तें आसचें ओडपण. म्हजें तें आसा हें आसा म्हणलें बगाप सगळें सांडून मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं सर्वेस्परा मुखार खाली जाल्लें आयदन जावन रावूंक जाय. तेल जावन आसा संकेत पवित्र आत्म्याच्या मोगाचें न्हू. आनी पोरणे आसल्यान आमी जायतीं उदाहरणां आमी पळयता. केदाळा प्रवादी वचून रायांक मागताले तेल घालून अभिशेक करना तांकां मागताले. तेलान मागताले पवित्र आत्म्यान तांकां अभिशेक करताले आनी तेवळ तावन तांचें तें पवित्र आत्मो कार्यगत करतालो. हें तेल खंयसर येवन पडटा मोगाचें न्हू. खाली आयदनांनी. खाली आयदनांनी. म्हाका आनी तुका जर तर चड आनी चड सक्तीन बरोवंक जाय जाल्यार हांवें आनी तुवें आमकांच देवाक समर्पण जाता तितलें आमकांच आमी खाली करून दी जाय. आनी पयत पुस्तक म्हणटा सक्कड आयदनां भरतस तिणें आपल्या पुताक म्हळें म्हाका आनीक आयदन हाडून दी. ताणें तिका जाप दिली हांगा आनीक आयदनां नात. तेन्ना तेल दिवचें बंद जालें. केदाळा तेल दिवचें बंद जालें. केदाळा पासारूंक मुखार वचूंक जागोच ना अवकाश ना. तेल येवचें बंद जालें. सिंपल. हांव कित्याक सांगता केदाळा तुजें तें असली पळयत म्हणजे सकत मुखार वळय नासतना रावताय ती सडाक वचोंक आयकना. सडाक वचोंक आयकना. थंयच बंद पडटा. थंयच बंद पडटा. कित्याक बंद पडटा ती वळोवंकच वचना. त्या देखून आमी पळयता त्या डेड सीक आनी गालिलिया सरोवराक एकच कडेन उदक येता जाल्यार गालिलिया सरोवराचें उदक जिवाळ आसा. तातूंत मासल्यो आसा तो जीव आसा. पूण त्या डेड सी कितें म्हणटा आमी मेल्लो सरोवर म्हणटा ताजें कित्याक थंयसर एक्की जीव ना. कित्याक त्या डेड सी तावन तें उदक मुखार वचूंक थंयसर अवकाश ना. इट बिकेम ए डेड सी. कांय जायना थंयसर. खाली प्रगती ना. जीव ना. जीव ना. आनी हांगासरी पयत पुस्तकान हांवें पळयलें केदाळा थंयसर आयदनां रावलीं दिवचें रावलें कुडलें तेल बंद जालें. त्या देखून हांवें तुवें कितें गरज जाय. हांवें तुवें खंयसर अवकाश आसा थंयसर आमच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ती मुखांतर आमी उपयोग करूंक पळया. आनी एकल्या पासत मागोवंक आनी एकल्याक अशें हिलींग व्हडलें एकच पटीन तुवें व्हडलो हिलर जावचें ना ते. पूण आनी एकल्याक मागोवंक सुरू केल्ल्या वेळार क्रमेण तरान सर्वेस्पर देव तुमच्या मुखान हजारो लोकांक गूण करूंक पुरो. हजारो लोकांक गूण करूंक पुरो. खंयसर गी एकल्या दोगाक देवाचें उतार तुमी सांगता आसतना तूं मुखार तुमी व्हडलें एक प्रिचर जावंक पुरो. सर्वेस्पर देव तुमचें तें आसचें सकत वळयत आसतना चड आनी चड रितीर तुका आनी म्हाका खंडीचो आनी उपयोग करूंक शकता मोगाचें न्हू. एक संगत तुमी पळयली जाल्यार थंयसर ते दारान दांपून ते कितें करतात तेल घालतात. कित्याक दारां दांपलीं. कित्याक दारां दांपलीं. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पराची सकत या थंयसर नॉर्मल सर्कमस्टन्सार तेल त्या खाली सिसलेंत बरोवन आसलें.
आनी कोणेय तर आयलें जाल्यार थंय तर डिस्टर्ब जाता. हांव आनी तूं पळयतात चड आनी चड भरच्या गाड्या मोगाचें न्हू. हांवें तुवें दारां बंद करूंक आसात. खंयचीं तीं दारां प्रायवेट तरान केदाळ हांव आनी तूं चड आनी चड मागता. हांव खासगी तरान हांव आनी तूं चड आनी चड मागता मोगाचें न्हू. चड आनी चड सकत आमचें थंय उलोवन येता. सर्वेस्पर देव आशेता. तूं मागणें म्हणटा आसतना कितें म्हणटा जेजू, तूं मागणें करता आसतना दारां धांपूं आनी तुवें केल्लें मागणें सर्वेस्पर देव मानून घेता. खासगी मागणें सर्वेस्पराक मानता. चड आनी चड तुजें तें आनी मुजें तें पळयतात म्हणजे सकत चड आनी चड देंवून येता. बहिरंग मागणें जायचें म्हाका जेन्ना सगळ्यांनी सांगाता मेळून आमी मागची गरज, पूण ताजें सांगाता खासगी मागणें भोव आनी भोव चड घड. केदाळ हांव तूं खासगी मागणें चड आनी चड येता. चड आनी चड सक्तेन भरता. पळयत पुस्तक परत म्हणटा ती देवाच्या मनशान गेली आनी ताणें तिका म्हळें, वच तेल विक आनी रीण दिल्ल्या मनशाक पयशे फारीक कर. जें कितें उरता तें वापरून तुवें आनी तुज्या पुतांनी दीस काडयेत. पळया, सर्वेस्परान दिता आसतना केवल रीण दिवंक कितलें तुका जाय तितलें खातीर मात्र न्ही, ताजे की चड तुका आनी म्हाका दिता मोगाचें न्हू. तूं म्हणटा तें वीक, मागीर कितें उरता तुजें जिवन तातूंत सर, तुजें जिवन तातूंत सर. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार पवित्र म्हणजे सकत मुजें तें आनी तुजें तें बळादीक जाता रितीन वळता आसतना मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं एक वर्तें दादोसकायचे व्यक्ती जाताले. हांव आमकां आमच्या कुटुंबाक मात्र न्ही, आमच्या समुदायाक मात्र न्ही, आमच्या सगळ्या समाजाक हांव आनी तूं प्रयोजनाक पडची एक व्यक्ती जाताले मोगाचें न्हू. आनी ह्या वरवीं सगळ्यांक आमी बरेंपण करूंक शकतले. हांव आज तर आमी मागया आमी सर्वेस्परा देवा लागीं, सर्वेस्परा देवा म्हज्या जिवितांत मस्त थोडें उणेंपण आसा. हर एका शेतांत म्हजें तें उणेंपण आसा. पूण तुवें दिल्लो पळयतात म्हजें तें आसा. म्हजें तें कांयच ना म्हूण हांव सांगूंक बरो, म्हजें तें पयशे ना म्हूण सांगूंक बरो, म्हजें तें हुद्दो ना म्हूण सांगूंक बरो, म्हजें तें इन्फ्लुयन्स ना म्हूण सांगूंक बरो, म्हजें तें भलायकी ना म्हूण सांगूंक बरो, म्हजें तें जाणवाय ना म्हूण सांगूंक बरो. पूण तुवें दिल्लो पवित्रत्व म्हजे भितर आसा, म्हजे भितर आसा. त्या स्त्रियेन सांगिल्ल्या वरी म्हजे लागीं कांयच ना पूण एका बरणेंत इल्लेशें तेल आसा, इल्लेशें तेल आसा. आज हांव आनी तूं म्हणया मोगाचें न्हू, धैर्यान हांव आनी तूं म्हणया म्हजे लागीं उरलें कितेंच ना जावंक बरो, पूण म्हजे लागीं सर्वेस्परा देवा तुवें दिल्लो देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो म्हजें तें आसा. आनी हो पवित्र आत्मो सर्वेस्परा देवान, तो पवित्र आत्मो सर्वेस्परा देवान आशिर्वादीत केल्ल्या वेळार जरी ह्या पवित्र आमच्या काळजांत वळटले मोगाचें न्हू. कितलें जाय तितलें दादोशी आमकां मेळटलें. खंयसर पुरो उणेंपण आसा तें उणेंपण वेतालें. आशिर्वादीत व्यक्ती आमी जातले. हांव त्या देखून आमचीं काळजां, आमचें मनां खाली करून सर्वेस्परा देवा लागीं आयचे दिसा आमी मागया, सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करया, म्हाका सर्वेस्परा देवा तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन चड आनी चड बरो, तुजें थेल तुजें पळयतात म्हणजे सकत चड आनी चड म्हजें तें क्रियाळ जावं दी. आनी ह्या वरवीं हांव भलादीक एक व्यक्ती जावन जिवंक शकता. हे समाज म्हाका तुका म्हणूंक पुरो मोगाचें न्हू. कांयच न्ही, तो कालें तो बाजी फोट्टू, ती कालें खंय प्रयोजन ना म्हणूंक पुरो, पूण उडास तो राव. सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका दिल्लो बळवंत तो एक आत्मो आसा. त्या आत्म्यान जर वळोवंक दिया आनी ती जर वळता आसतना आनी खंयसर खाली आयदनां आसात, खंयसर तूं अनेका घरां येताय आनी थंयसर तुजें देवाचें उतार वांटूंक प्रयत्न करताय, अनेक मनशाक सही करताय, अनेक मनशाक मोग दिताय, अनेक मनशाक बरेंपण दिताय, थवळ बरेंपण जावनूच वेतालें. तुज्या काळजांत सकत वळोनूच आसतली. तुवें दिवचो मोग, तुवें दिवची सेवा साकरी, तुवें दिवचें देवाचें उतार एकामेकाक वांटून घेवचें मोगाचें न्हू. ज्ञान आमी जोडचें, आमी चड आनी चड सक्तेवन जातले. हांव आनी त्या विधव स्त्रियेचीं कशीं दुकां पुसून गेलीं तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सगळीं दुकां पुसून वचून देवून आमी आतां ह्या वेळार मागया मोगाचें न्हू.